पेडणेचे कूळ मुणकाराचे इशून राजकारणी पावले। थंची कूळ मुणकार संघर्ष समिती आणि काय राजकीय फुडारी मिळून मोपा विमानतळ प्रकल्प आणि हायवे आड मामलेदार आणि डेप्युटी कलेक्टरा मेरेन पावले। मोपा प्रकल्पाक घरा मोडिल्ल्यान साळगावकर आणि तळकटकर फॅमिलीचोय विषय ताणी घेतला। सरकार खंय कुळांक सोपोंक उठला। थंचो आमदार मंत्री बाबू आजगावकराचेरूय फोग। हांव आयज सगळ्यांक सांगूंक सोदता की जो कूळ मुणकारांचेर जे अन्याय जो सरकारान चलयल्लो आसा, जशें की तेंचे जमनी तांकां कागदपत्रासून पयलीं नेस्तनाबूत केल्ले आसा, की जेन्ना जेन्ना हांगा कूळ मुणकारांचें आंदोलन हेज्या पयलीं इलेक्शना पयलीं जाली तेन्ना आमचे हांगासर स्थानीक आमदार आनी आतां जे मंत्री टुरिझम मिनिस्टर बाबू आजगावकर हेंच्यांनी कूळ मुणकाराक खूब मोठी आश्वासनां दिली आणि तेंच्यांनी सांगले की आमी तुमच्या बरोबर आसतलो, हांव तुमकां लागून हांव झगडटलो, तुमचो नोकर आसतलो, तुमचो सेवक आसतलो। पण आयज हे कूळ मुणकारांनी ते विचारूंक सोदता की हो सेवक खंय गेलो आणि हो नोकर खंय गेलो। आणि हे जे आयज उगड्यार आमची दोन कुटुंबां पडलेली आसा, साळगावकर आणि तळकटकर, हेंकां हो न्याय केन्ना दितलो आणि तेंची सेवा केन्ना करतलो। उद्ध्वस्त करपाचें, डिस्ट्रॉय करपाचें षडयंत्र ह्या सरकारान आणि फाटल्या सरकारान भाजप सरकारान रचलेलें। जशें की कूळ आणि मुणकारांक सनसेट क्लॉज लायलो, कायदोच बदललो, जे भडकरांनी करूंक जाय ते कुळाक सांगले, कित्याक तर तांकां नेस्तनाबूत करपाक जाय आसलें कुळांक। 3 वर्सांचो टायम दिलो, सनसेट क्लॉज लायलो। 3 वर्सां भितर जर कोर्टान केस घाली ना टॅनंट जाल्यार तो ऑटोमॅटीक भायर पडटलो। म्हणजे सगळे 3% लोक जे उच्च वर्णी आसात, जे भडकर आसात, तांकां वयर काडपाचे आणि बहुजन समाजाक 80% लोकांक उद्ध्वस्त करपाचे, तेंचे जमिनी घेवपाचे, हडप करपाचे, ग्रॅब करप, ताका भांगराचो रेट इल्लो आसा, हे सगळे षडयंत्र आसले कूळ मुणकारांक सोंपोवपा खातीर। हे कूळ मुणकारांचे श्राप तांकां लागले आसात। हेच्या पेक्षा तेंची वायट परिस्थिती जातली, कित्याक तर कूळ मुणकारांचेर अन्याय तेंच्यांनी केला। जे आमच्या पुर्वजांनी जमनी आमचो हक्क आसलो, तेंच्या रक्ताचो घाम करून ते कसयल्ले, ते जमनी हेंच्यांनी काडून बिल्डरांचे आणि कोणाच्या घशान घातले। रडटात कूळ मुणकार, तेंचे श्राप हेंकां अवश्य लागतले आणि हेच्या फुडेंय बी लागतले। ह्या आमच्या 2 भावांची जी घरां मोडल्या, तर ताका जर विचारात तर म्हणटा सरकारा कडेन जर तांकां न्याय दिवपाक शक्य जावचें ना म्हणटा तो, तर आतां तुमी थंय रावता पळय ते तुमचे स्वताच्या जबाबदारीचेर ते रावता म्हणटा। म्हणटकूच आतां तेंच्यांनी न्याय कोणा कडेन मागपाचो? सरकार जर तांकां न्याय दिवंक शकना जाल्यार म्हाका दिसता आमी गांवांनी आज तांचेर अन्याय जाला, फाल्यां आनीक लोकांचेर अन्याय जातलो। ती सगळी जागा आतां आमच्या बहुजन समाजाक आतां थंय मोपा बी सारकेली थंय एरियेन घरां घेवपाकूय मुश्कील, जागे घेवपाकूय मुश्कील, परिस्थिती एकदम गंभीर आसा। सरकार सारको ह्या कॅपिटलिस्ट लोकांच्या आहारी गेल्लो आसा। तर हाका फक्त आतां आमी गांवांनी वचून धरणां जागृती करपाची आणि हे BJP सरकार, हे जे उच्च लोकांचे सरकार जे आसा पळय ताका काबार करूंक जाय, तेन्नाच आमच्या बहुजनाक न्याय मेळटलो अशें। जायका केस म्हापसा स्पेशल कोर्टान 29 नोव्हेंबराक दवरल्या। मनी लॉन्ड्रिंग कायद्या खाला केशींतले आरोपी दिगंबर कामत आणि चर्चिलाचेर आरोप निश्चित करचे पयलीं आर्ग्युमेंट जातले। एन्फोर्समेंट डायरेक्टरान केस घाल्या। कामतीन 1,20,00,000 जाल्यार चर्चिलान 75 लाखाची लाच घेतली म्हणून आरोप। दोगूय जाण सध्या जामिनाचेर भायर आसात। आता पळोवया गोंयच्या कांय सरभोंवतणेच्यो खबरो। मडगांवच्या रवींद्र भवनात दांडिया गरबा प्रशिक्षण कार्यावळ जाली। एकटी रशियनूय थंय दांडिया गरबा शिकूंक आयिल्ली। I was very exciting to take a part in these classes because for me it's very important because I'm from Russia. I'm Russian ballet dancer and Russian folk dancer. For me it's very important to know the new styles. And I want to say thank you to every teachers, to everyone who spent this time to teach me. And I was exciting. Every day it was just smile on my face because a lot of good energy, good vibes, good mood. So if you are boring or you sad, you just come to any classes, Garba, Dandiya, any Indian classes.
and you will feel the joyness. गुजराती समाज म्हणून पण तेंच्यांनी ऑर्गनायज करून हेजो फायदो फक्त फातोर्डाचा मडगांवकारांनी घेवना पण सांगे सावड्डे फॉरेनर्स सुद्धा तेंच्यांनी खूब घेतला आनी ताका सगळीं जाणां खूब हॅप्पी आसा आनी तांकां बरें कितें नवें शिकपाक मेळ्ळां आनी आमचो आतां परफॉर्मन्सूय आहा आनी मागता की वर्सान वर्स असो आसूं दी म्हणून कित्याक खूब जाणां वेटिंग लिस्टार आहा कोणाक आजून एंट्री तो खूब जाणांक मेळूना सगळीं फोन मारून विचारतात. दवल्ले सर्कल आणि लागसरच्या रस्त्याच्या सोबितीकरणाच्या कामाचो मडगावचो आमदार दिगंबर कामतीन नाल्ल फोडलो. एक काम हातूंतल्यान एक म्हणजे लक्षात दवरा की मेन रोड जो येता 4 लेन आसा पळय जी फातोर्डेच्यान आर्लेम जंक्शना कडल्यान येता ती हाका वचून वयर ओव्हरब्रिजाक मेळटा. हांगाच्यान मडगांव वचपाक लोक येतात, हांगाच्यान विक्टर आपोलो हॉस्पिटला कडेन वचपाक लोक वतात, दवर्ले वचपाक वतात. अशे तरेतरेची जंक्शनां कॉम्प्लिकेटेड. हांगा रातचे सगळे ट्रक पार्क केल्ले पळयता, कितें लोकांचो बोवाळ आसता, कितें कितें चलता हांगा आनी कितें चलता अशें. आनी म्हणून ते सगळे लिमाणे आज स्टडी करून सगळें करून आज ह्या कामाचे उक्तावण हांगा जाता. आनी म्हाका खात्री आसा की अत्यंत बरे पद्दतीचे आयलंड आनी ताज्या भोंवतणीचो सगळो पार्क इन्क्लुडींग बाकीचें कितें हांगा ब्युटिफिकेशन करपाचें कितें आसा हें सगळें अत्यंत बरे पद्दतीन जातलें. 70 खोतोडे फुटबॉल प्रीमियर लीग जाली. पायरेट एफसीन लक्ष्मी एफसीक फायनलीन 1-0 गोलान मारून वस्तादपण जोडले. Umesh running down towards the goalpost line. Umesh has taken a shoot. It was a chance and Sudesh with a brilliant shot. वो फर्स्ट टाइम सीझन 1 KFPL खोतोडे प्रीमियर फुटबॉल लीग फर्स्ट टाइम खेळो जालो वता आनी आमी 100% एफर्ट घातलेले एक सक्सेसफूल करतलो म्हणून आनी आमकां खरेंच बऱ्याच प्रमाणे 4 म्हयन्याची मेहनत रायट फ्रॉम द बिगिनींग प्लानिंग प्रिपरेशन मागीर तशेंच रिगार्डींग स्पॉन्सर्स आमकां मेळिल्ले आसा आनी हांगासर आमी बऱ्या प्रकारे एक प्रोफेशनल फुटबॉल लीग केल्लो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.